हरे कृष्ण. आमगेले पुरे कोंकणी बांधवांक नवे वर्षाचे हार्दिक शुभेच्छा पुरे जनाक. आणि आयची या प्रोग्रामाक पुरे जनाक एक हांव आलोचन करता आशिल्लो काल राती की कसो उलोवचें बा, कशी भारी सिरियस लेक्चर करची की जोक्स करची की कसं करची की म्हणून तशी देवाल वैरी वेंकटरमणा वैरी कृष्णाल वैरी आम्ही एक आशी दवरची म्हळारी सानसताना आम्ही पुरे कन्नड फिल्म पळोवचे आशिल्ले कॉमेडी. तेन्ना अनंतनाग अनंतनागाल फिल्म पळयताना तुगेले जिवनांत तू कशी तू आलोचन करचे म्हळ्यार आशावादी म्हण म्हळालो म्हळ्यार आश दवरचे म्हण आम्ही सानसताना उलयचे कसने असं आश सुख तुगेले आश आशिल्ले प्रकार तू वांचे म्हणून मिलानान एक बट सांगितलं कशी ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ಲಿ कितले वर्स वांता बा 70-80 वर्स वांताची कशी ता म्हणत त्या जीव गट्टी मारा ते आशी गट्टी नव्हे म्हणून मग सांगा गट्टी आश म्हणल कसं नाही म्हणून मागिरी मागिरी अण्णा अनेक बड्डी सांगताना तो मग मग मस्त क्वेश्चन्स मग मस्त प्रश्न आशिल्ले तागेला दुड्ड कसला आस आम्ही अशी कसला असाची तो कसला तशी पण त्या पुरा नसीब माराया म्हणता अभी नसीब म्हणा कसं नाका डेफिनेशन कसं नसेल नसीब म्हणणारी त्या पुरा शोधूचे सुरू केल्या त्यांची टेक्स्ट बुकाना 10th स्टँडर्ड पास झाले नसीब मला कसं म्हणून होता याला बरे जण नसीब काय तस जाताना इंजिनिअरिंग त्या पावलं मणिपाल अंतू इंजिनिअरिंग अंतू आम्ही लास्ट ब्लॉक अरबचे मणिपाल इंजिनिअरिंग कॉलेज ಗೊತ್ತಸ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮನೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಬ್ಬ ಓಡಿಸ್ತೆ सो ते लास्ट 10th ब्लॉक म्हणून आशिल्ले 10th ब्लॉक देखून कॉलेज वतना 20 मिनिट वॉक असते ते 20 मिनिट सूर्योदय जेवचे आशिल्ले सकाळी 6:30-7 गंटे सूर्योदय जाताना हांव ते पळोवचे कसं छंद सूर्य बायो हागेल निमित्त पुरी मेगेल इंजिनिअरिंग कॉलेज तागेल निमित्त चलतस मग एक प्रश्न आहे वो टाइमार कशी येतं बा ये कंची इंजिनिअरिंग टेक्स्ट बुक करणार आहे म्हणून तशी सदा कॉलेज आवचे तशी म्हणून मग इंटरेस्ट सोडून गेले हे आन्सर मेळना अशी आम्ही अंग कसं की 1-2 बल्ब जळवून अंगे 2 बल्ब जळेला वा कसला आहेत म्हणून गोत ना आम्ही कसला असा म्हणून गोत ना तस जात मस्त एक नमने प्रश्न आयले आणि देवादयेनं ते कॉलेज अंतूची 3rd इयर असताना 3 वर्षाचे इंजिनिअरिंग असताना आमगेले हरे कृष्णाचे एक भगवद्गीते कोर्स आशिल्ले सो तांतू महादेव प्रभू म्हण आशिल्लो हांव हे कोण बा हे महादेव प्रभू म्हण घाल्ला आनी नांव हांव आमचे गेल भगवद्गीते विशयी कशें उलयता म्हाका गोत ना इस्कॉना पुरे प्रभू म्हणून आमगेलो तू प्रभू महादेव प्रभू म्हण आमची गेल न्हू म्हण हांव मागीर क्लासांत नाव दिवन भगवद्गीता पळयता न्हू लायक इंग्लीश उलयतास आमची गेल म्हणाल गोत ना म्हण प्रभू म्हण कशें ना बाबा विंगड खंयची भास प्रभू म्हण मागीर पळयला आनी पुरे प्रभू इस्कॉनांत मात्र ते 6 दीस आस पळय भगवद्गीते 6 सेशन कोर्स त्या मेगेल जिवनांत साधारण पुरे प्रश्न म्हाका आन्सर मेळ्ळे मात्र मुख्य आन्सर मेळल कशी सो आम्ही मणिपालांत इंजिनिअरिंगांत आम्ही ते देखून वच्ची पुरे गोवा वच्चे हांग वच्चे पुरे कडेन पार्टी करूं वच्ची ना सो आमगेले एक वीकेंड पार्टी म्हण आशिल्ले गोवा वच्चे पुरे जणांना
तेन्ना 2 दीस नंतर हे कोर्साचे. सो लास्ट डे कीर्तन प्रोग्राम आशिल्लो. त्या कीर्तन प्रोग्राम करतना पुरो जनान कीर्तन करतना डान्स करूं स्टार्ट केलें. तेन्ना म्हाका रडणी आयलें. मस्त रोवन कीर्तन करून एक नमण्याची देवाल वयरी कशें की एक नमणे रडणी येवन हांव ताका गट्टी धरलें. प्रभू हांव अस्सल एक्सपिरियन्स म्हगे लायफा जायना ह्या भाव. मस्त रडणी आयलें. तो म्हणलो ते शिवाय देवान तुका कृष्ण भक्तीचे टेस्ट दिला म्हणून म्हणलो. कसो करता हांवें म्हणून तूं जप कर का म्हणलें. हांव म्हणलें जप म्हाका तितकें आलोचना सुरू जालें. जप करच्यो. वय जप करी तुका देवान आतां भक्तीचे टेस्ट दिला म्हणून म्हणलो. वीकेंड डे गो ಅಂತ पार्टी आसा त्याच्यात स्टार्ट करूयात की तो म्हणालो तू पार्टी देखून वांचून येता ना म्हाका गॅरंटी ना. हें पुरे कशें म्हळ्यार कशें म्हळ्यार तें भूत लागल्यार पळय तेन्नाची सूर केल्यार लायक म्हणालो. सो हांव तेगेले जपमाल घेतले. आसा बा ताणें इतलें म्हाका एक एक्सपिरियन्स दिला. कसा वेंकटरमण नसीब सूर्य हे पुरे क्वेश्चन आशिल्ली. एक मनशान 5-6 दीस भितर पुरे उत्तर दिलेलें. हागेल कशें की हांवें सांगिलां तूं सत्य आसा म्हणून हांव जप करूं स्टार्ट केलें. 1 वर जप करता आशिल्लो. सुरसुरवेळ जप करतना कशी कृष्ण तुगेल्या एद्राक येता न्हू. ना पुरो जन एक्सपिरियन्स जावन आसचें पुरो. सुरवेक 3-4 दीस कृष्ण येता. मागीर प्रसाद मात्र कृष्ण ना. कवच मात्र. सो जप करता सुरसुरवेक मागीर एक डिवोटी येयलो म्हगेल्या रुमाक. विनोद म्हणून म्हगेल्या आतां हांगा आसा तो डॅलसा आसा. आनी एक दीस निमगेलो मरे हांव लास्ट वीक तूं आमगेलो कोर्स आयिल्लो न्हू तूं जप करूं स्टार्ट केला म्हूण डिवोटीस म्हणाले. एक तुमी कितले जप करतास कितले राउंड जप करतास म्हणून पळय हांव सादारण 1 घंटो जप करता म्हणून म्हणलें. 1 घंटो म्हळ्यार तूं 8 राउंड्स करता की चॅन्टिंग म्हणून म्हणालो. 8 राउंड्स म्हगेले एक्का राउंड म्हणलें 1 घंट्यान तूं. 1 घंट्यान 1 राउंड कसं करता तूं म्हणून म्हणालो. हांव म्हळ्यार ताणें जप करून म्हण माळ दिलेलो. हांव कशी जप करची म्हण निमगेली. म्हगेलो एक प्रकार जप कशें म्हळ्यार आमी कीर्तन केलेलो न्हू तशेंचे हरे कृष्णा 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 हरे हरे अशी पद सांगून पुरे जप करचे आशिल्ले. एक म्हळ्यार 1 घंटो. तो म्हणालो तूं अशी केला मरे तो म्हणालो आमी 16 राउंड्स करचे म्हणालो. म्हाका शॉक. 16 घंटे बसून कसं जप करता मरे तशें न्ही जप कर तशें न्ही जप अशें मागीर म्हगेलो माळ घेतले हरे कृष्ण 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 तशें म्हणून म्हळें मागीर हांवें 16 राउंड्स स्टार्ट केले. 16 राउंड्स आमी स्टार्ट करतरी आमकां सांगता कसं म्हळ्यार चॅन्ट करतना चॅन्ट एंड बी हॅपी म्हणून. तू चॅन्ट करतरी पुरे समजता म्हणून. पुरे समजत तितली इजी ना. आमी जप करूं स्टार्ट करतरी आनी कश्ट केलो जना चढता. कश्ट उण जावची म्हणून ना. आमी पांडवाल जीवन विंगड भक्ताल जीवन पळयल्यार कष्टा लेवल चढची शिवाय भक्तीन तूं केन्नाय उणी जावची न्ही. आतां पुरे जनान लेखले 2008 इकॉनॉमिक कोलॅप्स जाल्या नंतर आतां 2019 वर्ल्ड्स बेस्ट इकॉनॉमी ट्रंप सांगता पळय वी हॅड द वर्ल्ड्स बेस्ट इकॉनॉमी. कोणेय लेखनी एक साना व्हायरस येवन सगळे विश्व अशी हालोवन घालता. आनी पुरे जन कसो करचें. सो आमी हे एक पुरे विश्वांत सगळ्या विश्वांत हे पुरे कश्ट जातना जनाक
एक थाय आलोचन येनी की हे पुरे जावचे मांस खावचे पाप करचे हाजे निमित्त तस जावन हे जगत कोण देवाल भक्ती करता पळय तो एक विशेष तन्ने एक विशेष हे जगत कसं लाक कोण ते कृष्ण करत कोण घेत पळय मध्वाचार्याला फिलॉसॉफी प्रकार आम्ही मध्व संप्रदाय हे जगत ಕೆಲವು ಆತ್ಮ ತಂಕ ತಾಮಸಿಕ म्हणून सांगता म्हणारी त्यांनी हंगासचिके ಕೆಲವು ಜನ पळयल्यार तशी दिसता हंगा परमनंट विसा ग्रीन कार्ड घेऊन हंगा आसाची म्हणून जाल्यार चैतन्य महाप्रभू फिलॉसॉफी कशी कोणय वैकुंठा वच्चे येता आणि कोण ते आमगेले देवाल भक्तीन येत पळय तक देवाले अनुग्रह आस म्हणाल खंडित आम्ही आमची गेल तेवे आम्ही धन्य इथे म्हणारी इतली उडपाक इतली लागी जावन मंगळुरांतू आम्ही गोवा आमगेल पळयलारी कसन एक नमने हिस्ट्री म्हणारी खंयचे एक धर्म आता मी साऊथ अमेरिका पळय साऊथ अमेरिका तितले व्हडले ब्राझील पोर्चुगल अर्जेंटिना हंग पुरे हे पोर्चुगीज स्पॅनिश पुरे अटॅक केलेले तशींची गोवा 85 वर्ष पोर्चुगीसान आमका अटॅक केलेले मस्त वर्ष 85 वर्ष साधारण जलारी आम्ही गोवा दखून केरळ ताई अनंतेश्वर देव जो वेंकटरमण देवस्थान जो अशी कोर्न आमगेल संस्कृती आमगेल धर्म म्हणाले कितले चंद कोर्न तका शाश्वत दवरला म्हणारी देवाल सेव दवरला म्हणारी हे धर्म कसने कोण कस केलारी हक्क नाश ना जलारी अत प्रॉब्लेम कसने कली एक रूपार येता अनेक रूपार येता आता कली खंयची रूपार येता कलियुगांतू परीक्षित महाराज आणि कलिक धरताना कली कसं सांगता पुरे जन काणी गोतस का भागवतांतू परीक्षित महाराज कलिक पळयता असताना हे कलियुग सूर जाताना कली एक गाय आणि एक बुल्ल ताक मारतस आणि गाय कोण भूमिदेवी आणि बुल कोण धर्म आणि गायक मारची म्हळारी त्या अधर्माचे मूळ अधर्म मूळ म्हळारी गायक ತೊಂದರೆ करचे आणि आता पुरे कडेन पळयल्यार गायक ತೊಂದರೆ करचे तेदना कलिक धरता आणि कलिक धरताना आमक प्रश्न येवचे पुरा म्हाका मना एक प्रश्न येवचे तई कैद करून वचना जशिल्वा अप सोडली का जाल्यार ताका पड ಕೆಲವು ಕಡೆ आमक दिसता की जीवनांतू त्या थंय कैद जावन वचका आशिल्लो ना म्हणून ना कसं जावचे कितें जावता कल युग येवची आशिल्ली येवकाची परीक्षित महाराजान ते राबोवचे जायना ताका 4 कडेन जाग दिता द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम द्यूतम गॅम्बलिंग पानम अल्कोहोल स्त्रिया prostitution सूनम काही मांस खावची की हे पुरे जावची की तेदना
अनेक कडेन होत काही भांगर आशिल कडेन. मात्र परीक्षित महाराज आलोचन करते की मेग्गेले किंगडम ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗನ मात्र कलियुगांत यांची भोर नसतो नव्हे म्हणून. मात्र परीक्षित महाराजाके एक आलोचन येता कलियुगांतू जन हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करताची तेदन कली इफेक्ट जायना म्हणून. तेदन आलोचन करताना कळली सांगता परीक्षित महाराज तिथलं आलोचन करू नका आम्ही कळली. तू लागते कसं नाही जना जप केल्यावर समजत जना जप करू सोडा जना जप करू का सोडा तुगल कोण ते हरे कृष्ण जप करतो पडे तंग तंका लढाई करून घालता तंग काळजी करून घालता तंक वीस्ट मळारी ಒಟ್ಟು खाऊन पिऊन पुरे जनार हेल्थ वाईट करून घालता पुरे करता तशी कली पुरे नमने कष्ट देतात आमगेले हरे कृष्ण तो आम्ही पळयताची लढाई जाता हे जाता पॉलिटिक्स जाता ते हे पुरे जाता मेगेल गुरु तुगल गुरु हे पुरे कडेन पळयताच तेदन म्हाका दिसले हांवें मस्त मंगळूर देवस्थान आशिल्लो मागीर हांगा न्यू वृंदावनांत आशिल्लो हांगा पुरे कडेन मस्त कडेन पॉलिटिक्स जाता लढाई जाता आनी हे पळयले व्हडले एक मुवमेंट आमी पळयता न्ही आमी एक सान नंबर ಕೆಲಪಟಿ हे न्यूज कंटिन्यूअस पळयल्यार ಕೆಲವು पटी दिसता की कसं करता आमी आमगेल कसं हे जगत वेरे आमगेल कसं इम्पॅक्ट आसवा कसं नासवा म्हणून तेदन म्हाका ಕೆಲವು भक्त सापळा माधवानंद प्रभू म्हणून तांगेले एक लेक्चर आयकत आशिल्लो 3 वर्स फुडें म्हाका मस्त हे पुरे पॉलिटिक्स हे पळोवन हे भक्तींत वैर येवचे कशे बा मुख्य कसं नसप कसं करका आमी आमगेले मन क्लियर दवरका जाल्यार देवाल वेरी सदा आमकां देवा पळोवका म्हण जाल्यार सदा कृष्णा पळोवका म्हण जाल्यार सदा कृष्णाक समज जावन आमगेल मनांतू आमगेल विश्वासू आमगेल आशी सोडाशी मन गट्टी दवरका आशी गट्टी दवरका गट्टी आश न्हय म्हणून देवाल वेरी रूप गोस्वामीन सांगचे भक्तीन तू मुखार सुचाक एक गुण आसका के कसं नाही लोभ लोभ देवाल वयर आमकां तसल नमने एक आश सुका म्हाका सेव करका बा देवा म्हाका सेव दी ते हरे कृष्ण महामंत्र तशी सांग जप करतना अय्यो जप करतना हरे कृष्णा कसला सेव दिता बा म्हणून तशी नाही कसला करका बा तशी नाही एक नमने आशेरी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देव ऐकता तेदन मधवानंद प्रभून तावे प्रभू मधवानंद प्रभून बार एक नमने चंद लेक्चर दितना त्यांनी सांगितले प्रभुपादाक गोत्त आशिल्ले देवस्थान म्हळ्यार पॉलिटिक्स लढाई हे ते पुरे कडेन जाता आता आमी कितले देवस्थान आयकनाची कसल नमने चोरी जावचे भांगर हे ते पुरे जाता आसता जाल्यार प्रभुपादान देवस्थान कसला बांधले खंयची एक आश आशिल्ली प्रभुपादाले भक्तान कसो करका 2 मुख्य कार्य करका म्हणून एक देवस्थान म्हळ्यार 2 मुख्य कार्य सदा जाता आसका ते जल्लारी आमगेल बुद्धी केदने अशान तशान वचना आमगेल आश गट्टी आसता कसं ते सदा करका जाल्यार दोन्ही आन्सर नाही गट्टी कावची नाही गट्टी कलर आश शर्त म्हणणं कसं ते सुरवेचे त्यांनी सांगचे अपराध शून्य नाम आम्ही कशी जप करू का अपराध शून्य जाऊन भक्तिविनोद ठाकूर आले एक पदांचानी सांगचे अपराध शून्य हो बेलो हो कृष्ण नाम ही अपराध शून्य म्हळेल कसं लाग
आता जप करताना आमगेल मन 1000 कडेन वता न्हय. हरे कृष्णा इंडिया ऑस्ट्रेलिया केदन स्टार्ट आनी हरे कृष्णा कसं झालं बा वय समजला लायक आशिल्लें हरे कृष्णा बॅकग्राऊंड तो मन थंय बॅकग्राऊंड फोरग्राऊंड न्हय केदन एक माताजीक निमगेले सम आयकूच सूर जावच केदन तुगेले एक 6-7 राऊंड जाता वॉर्म अप जाता म्हण म्हणाली मागीर 8 राऊंडार आयकेत समज ते दोळताय माइंड गुंत आसता म्हण तशें म्हणटा अर्द जप थंय जालें न्हय. सो मुख्य कसं म्हळ्यार जप करतना ऑफेन्सलेस अपराध शून्य म्हळ्यार सम देवाल नाव आयकू का एक्सक्लुसिव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हांव कशी सूर केलें म्हळ्यार जप करताना हांव आयकत मन एक क्वेश्चन विंगड कसं नाही आसचाना जप करताना आम्ही जप करता तितलेच म्हाका एकलो कोणके एकलो म्हगेलो एक मंगळुरांत हांव जप करूं स्टार्ट करताना एक मनशान म्हणलो जप करताना बाकीच पुरे करूं येता रे बाकी पुरे कार्य करूं येता पूण ताणें म्हाका कन्फ्यूज करून घालें जप करताना सायडाच कसं ते आवडना ते देव कसं नाव सांगतास न्हय म्हणून मागीर म्हाका कळ्ळें की जप करताना राधा कृष्ण थंय आसताची देव थंय येता आनी देवान येताना आमी एकड तेकड पळयलो मन खंय दवरल्यो आनी जप करताना आमकां गोतू ना अशें आमी देवाल नाव समजावन आयकनी कसं जाता ते अपराध युक्त नाम अपराध तुम्ही कोणाकय तुमगेल बागला लागी आपोवन घरा आपोवन बागेल सीधा बंद केला रे तांकां कशें जाता तशी आमी जप करताना रिजल्ट मेळना आमगेलो विश्वास वयर तो वता कश्ट जाता हें कसं लायक अपराध युक्त नाम 90% कारण एकच जप करताना आमी समजावन आयकनी देवाल नाव त्या जप करनातला म्हणके मन संपूर्ण कृष्णन भगवद्गीते सांगचे मन व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम यावनार्थ उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके तासाम सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः मस्त कडेन बाय करचे बदलाक एका कडेन आमी खणलारी उद्दा येतगे तशी मनान तू बहुशाखा ही अनंतश्च मस्त पुरे आलोचन करचे कसं लायक देवाल नावा वैरी जप आमकां विश्वास ना हे आमगेल विश्वास प्रतीक तस जॉन भगवद्गीते कृष्ण सांगता बहुनाम जन्मनाम म्हणते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिती सर्वम हांव जप करतना हे मेगेल मुख्य कार्य हे सोडल्यार जगत्यान तूं आज्जा व्हडली कार्य कसं न्ही ना ट्रम्प प्रेसिडेंट जावन आसच्या पुरो नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर जावन आसच्या पुरो जाल्यार हे बैसून जप करचे कसं नस हे विश्वान तूं हे मुख्य कार्य म्हळ्यार हे ते देश चलोवची व्हडलीशें न्ही आमगेल मन नियंत्रण दवरचे ह्या व्हडले विशय तितलो तक विश्वास के बहुनाम जन वासुदेव सर्वम मिगेल कसा कष्ट असे की एक पाटी ते एक राजस्थानात एक राय आशिल्लो हे आता 3-4 300 की 400 वर्सां पुढे ताण सदा सकाळी 8 गंट्याक देवाले पूज करचे आशिल्ले 8 to 9 त्या टायमार पुरे बंद कसं ने करचे ना हे सत्य कहाणी मग ते नाव विसरलं मात्र राजस्थानात ते कृष्ण भक्त त्या पळोवन एक मुस्लिम रायन प्लॅन मारला 8 गंटे अंगड बंद 8 to 9 हे राईट टाइम तक अटॅक करच्याक 8 to 9 कसं नाही करना हो भक्ती करता म्हणून हंगेल राक्षसाला आलोचन पडे
तेदन एक दीस 8 घंट्याक अटॅक तेदन तागेले मुख्यमंत्री मरतस बागिल आमगेल वैरी अटॅक जाला म्हणून सांग सुद्दी ना भितरी अशी बंद केला की ओपन करचा चान्स ना तर चीफ मिनिस्टरान कसं नाही मुख्यमंत्रीन कसं आलोचन केलंय कसं नाही असो आता टाइम ना हांव अटॅक करता म्हणून चमकलो फाईट करच्याक तेदन दूर देखून पळयता नागेल राय ऑलरेडी थंय आसा एक साना मिलिटरी घेवन मागीर आनी पुराय वताची तांकां डिफीट करताची 9 9:30 म्हणटना वगी काही जाता आनी वगी येतो येताना राय अशी पूजनी करून भायर येता इतलेची भायर येताना कसं फायटींग केलं तुवें अमेझींग म्हणून म्हणालो खंयची फायटींग आबा म्हणून म्हणालो खंयचो फायट मागीर ताका आलोचन जाल्ली की त्या मुख्यमंत्री सांगले कसं जालें म्हण तूं येदूर गेलेलो हांव पळयला म्हणून ताका एक रमणे रडणी आयली की हे देवा तूं अशी येवन केल्ली पुराय म्हणून अशी एक नमने रडणी आयली की ताका तस जावन ताण कसं केलें व्यवसायात्मिका बुद्धीर एक कसं मारली की कसं क्वेश्चन केलं की हे टायमार हांव देवाक समर्पण करता आत्ता कसं करचें आसला रे तूं करी म्हणून तशींची तुम्ही तुकाराम म्हणाल एक फिल्म पळोवका तुकाराम अंतच ते युट्यूबर आसा तेतून शिवाजी महाराजान तुकाराम मेळचे येवचे आसा मेळचे येतना न्यूज वता शिवाजी राजे 20 जना ಒಟ್ಟು तुकाराम मेळचे येता आसा म्हणून ओन्ली 20 2000 मुस्लिम सिपाई येताच ते टेंटा सुत्तु ते देवस्थाನ पंढरपुರ ಸುತ್ತು देवस्थाನ ಸುತ್ತು 2000 शिवाजी महाराज कितले व्हडलो आसचे पुरो जाल्यार 2000 जना आल्यार कशी 20 जना एक मनशान 2000 जना कशी मारचे तेजावन तुकाराम देवा प्रार्थना करतास तेदना न्यूज येता आनी येवन आत्ता अटॅक करताची शिवाजी राजे मारच्या म्हणून काही पंढरपुरांत आणि तंतु मराठीन तू सांगचे आस तुकारामान विठ्ठलाक ते मराठीन तू तुझ्या भक्ताला कसं कितें मराठीन सांगता तुगेल भक्तांक तुक्कू पळोवचे आयिल्लेक तू हे अवस्था दितुवें म्हणून आणि तान सांगचे असं फुटो हे मस्तक फुटो हे शरीर नाम संकीर्तन सोडू नये एक पळो का दोळ्या उड्दा येता ते पळयतना तर देवाक सांगते कसं की म्हगेल शरीर म्हगेले मत ते भेतून गेला रे कसं नाही असा तुगेल नाव घेवचें सोणा म्हणून तशी पुरे जाताना शिवाजी महाराजाक हे 2000 कोण ते मुस्लिम सिपाई आसाची तांणी भितर येताना शिवाजी कोण म्हण तांकां कळना तितलो त्या देवाल वयर विश्वास आशिल्लो पण आशिल्ल्याक देव रक्षण करता म्हणून तसल कष्ट म्हळ्यार मृत्यू तुगेले येदूर आयला रे पळय देव तसल्यांक राखता म्हणून ते सीन पळयतना म्हाका आजी रडणी येता की ही देव कश्टांत आशिल्ल्याक कोणाकय सोण घालना म्हणून तश आमगेले विश्वास आसा जाल्यार तांतू मुख्य कसं नाशिल्लें तागेल विश्वास तसल आमने विश्वास आमी घेवन हे जप केला रे हे सगळे विश्वाक आमी जप करतना आलोचन करता की विश्वांतू कसं मुख्य कार्य कसं नास पळय हें सोडला विंगड कसं कार्य ना आणि तेदन ताणें ते कीर्तन तितले हृदयपूर्वक केलेलं निमित्त देवान नंची सीन नेक्स्ट तंतु देवान नंच असते आणि त्या पळयतना देवान एक चेरडूशे नंची पळयतना आता मेगेल एक 2 वर्सां चेरड आसा निमाय आता ताणें म्हाका एक डिवोटीन सांगिल्लें की
देवा पळो कावे तुगेल चेडवांक पळल्या म्हणून तुगेल चेडवांक पळयतना पळल्या म्हणून म्हाका ते पळयतना ते चेडवान हसतना खेळतना तेदन आमकां एक नमने ग्लिम्स मेळटा देव म्हळ्यार कितली इनोसेंट कितली कितली प्रीत करता आमी ताका आतां आमी चेडवांक कशी प्रीत करता पळय म्हाका लाल गोविंद प्रभू म्हूण आसा तुमकां गोतास का तो एक कथनी करता लाल गोविंदास म्हणून ताणें तो सांगचें आशिल्लें हांव भागवत कथ करता भोंवचें हें पळय मस्त वचचें प्रोग्राम दिवचे भागवत कथ करचें भागवत कथ करचें अशें पुरें करचें आशिल्लें हांवें हांव वाडीक जाता तरी हांव तशी करचें आशिल्लें म्हाका चडूं नाका आशिल्लें म्हाका मागीर म्हगेले गुरू महाराज राधा गोविंद महाराजान सांगलें की तुमी चेडूं कोरका कसल्याक एक म्हळ्यार जगत तुका कश्ट म्हळ्यार आनीक सम कळटा तुका चेडूं करता दोनीच जगत आनी कसं नाही नक्क जेवण होता म्हण म्हणाले ते एक नंबर वन त्यावेळी ते कळले म्हाका जाल्यार दोनीच मुख्य कसं चेडूं जाय ताणें सांगचें आस की कसलें म्हळ्यार चेडवांक तुमी प्रीत करतना चेडवां दोळ्यांत आमी ते इनोसेन्स म्हणटा पळय ते इनोसेन्स पळोवचें पळय आनी ते चेडवाले आमी मुख्य जावन ते प्रेम पळोवचें पळय चेडवाले ते तशी तुमी ते भक्ती करतना मागीर ते चेडूं कसं भक्ती करता पळय तेदन तुमकां तुमगेले चेडवां वयर ते प्रेम येता पळय ते तुमगेले कृष्ण भक्ती वाडयता म्हूण म्हणालो सो तशी सांगतना म्हाका एक सेकंड तशी सांगतना आमगेली भक्ती आनीक वाडता म्हूण म्हणालो तशी राधा गोविंद महाराजान म्हाका सांगिल्लें तशें जावन म्हगेले 2 चेडूं जाता तरी म्हाका आतां दिसता की तांणी सांगिल्लें कितले सम तांणी सांगिल्लें कितले परफेक्ट आतां म्हाका चेडवांक पळयतना तांगेले हास पळयतना तांगेले खेळ पळयतना देव म्हळ्यार अशी कृष्ण is hypnotized to his devotees' love. ಭಕ್ತಾಲೆ ಕಸನ ಪ್ರೀತಿ ಅಸ್ತು ಪಳ ಭಕ್ತಾಲೆ ಕಸನ ಪ್ರೀತಿಕ ದೇವು ಚರುಡುಶೆ खेळता जला आम्ही ते तसल नमने प्रेम देवाक दाखव का जप करताना अय्यो 10 बाके म्हणाले देव हे लागता अय्यो मी काय जप करताना या नमने कट्ट गेला बघतो मारे तू देव पळयतच न्हू त्यांची आम्ही देवाक त्यांची प्रीतीन कृष्णा तुगेल्या नांवान कसं टेस्ट असं कसं गोडसाण आसा तुगेल्या नांवान तशी आम्ही जप करताना रे कृष्णा रे ते टेस्ट निष्ठा त्या टेस्ट येतना देव तुगेले हृदयान तू नांदता देव तुगेले ते दॅट इज द ग्रेटेस्ट अचिव्हमेंट विंगड कसं नाही हे जगात तू विंगड कसं करच्या सामत लास वेगाच तसं हे कसं म्हणतात विश्वान तू नंबर 1 न्हू महेश मागे घेऊन असे पुरा तुमगे कितले जण हांगा आयले की गोत्ता हंग विश्वान तू कसं गंमत करू असं दुबई नंतर हांगाची हे एक नमने डेझर्टाची कसं गंमत करू असं पुरे असं त्याला हाजी अवस्था पळयला रे कोणेय कुशेर नाची कुशेर केदां नासता आमी तशींची आमी हरे कृष्ण सूर्य आलोचन सूर्य आयकचे आशिल्लें कसं माया का दास उदास कृष्णा का दास बिंदास म्हणून सूर्य आयकता ना आमी कसं ना म्हणून मात्र आत्ता कळतच म्हाका इता म्हळ्यार ह्या नमने जगत्यान तूं कष्ट पुरे जातास इतले पुरे जन भक्ती सोडू मस्त पुरे करतासाची आनी आमगेले भक्ताल मदीं तूं हे पुरे जातास जाल्यार कोण हे अपराध शून्य नाम करतकी
कशी तुकारामान केल्या तशी आम्ही जप करताना त्या नमणारी मन दवरनं जप केलारी सत्वगुणान जप केलारी देवाला आभास जावची म्हणाल खंडित त्या कृष्ण नाम आमका एक्सपिरियन्स करका तस जाऊन मधवानंद प्रभून सांगितलंय त्या दोन कार्य सुरुवेच कसं नाही अपराध शून्य नाम सदच दोन्हीच कसं सांगेल त्यांनी त्या कसं केल्यावर आमगेल्या भक्ती वाढता ते कसं केल्यारी देवस्थान पुरे कशी असं की ते प्रभुपादाल कशी आलोचना केली की तशी सिस्टमॅटिक स्टडी ऑफ भागवतम सिस्टमॅटिक आता मी भागवत क्लास मस्त कडेन करताच अशी एक नमने डेली भागवत क्लास म्हणून मला वाजीलाय कशी अशी म्हणून त्याचं की सांगलाय कसं की कहाणी सांगलाय तशी नाही सिस्टमॅटिक स्टडी ऑफ भागवतम सिस्टमॅटिक जान वचुका भागवतांतू भगवद्गीतेंतू 5 सब्जेक्ट मॅटर्स कसं ना ईश्वर जीव प्रकृती काल कर्म तशी इंची भागवतांतू 10 सब्जेक्ट मॅटर्स अत्रो सर्ग विसर्गश्च कसं नसतंय सर्ग म्हणारी हे एलिमेंट्स कशी आयल्या जगत कशी क्रिएट झाल्या स्थानम ब्रह्मान कशी क्रिएट केल्या मागीर हे जगत तुम्ही खंय असाची स्थानम वैकुंठ विजय म्हणा तुम्ही खंय असा पळय हे सगळे मॅप तंतस त्या मेगेल मोस्ट फेवरेट भागवतांत इथं म्हणा मक मस्त इंटरेस्ट आशिल्लें कॉस्मॉलॉजींतू कशी हांव आता दिसांत एक 2-3 म्हाका एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन येता तेदना सदांची हांव आलोचना करची कसं न्हय हे प्लॅनेट्स खंय आसा बा खंयची प्लॅनेट खंय आसा हे चंद्र खंय आसा सूर्य खंय आसा पयरी इक्लिप्स जातना हांव एक सानो व्हिडिओ केला तशी करता आसता तेन्ना एक देवाले ते कशी ते कर्मा प्रतीक ते हे प्लॅनेट्स पुरे कशी वताची ताजी इफेक्ट जना कशी मेळटा ते जातक ते 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 कशी एक देवाले एक अरेंजमेंट म्हणा तुम्ही पंचमस्कंद वाजितना पुरे कळता हानी पुरे म्हळ्यार चंद्र 27 ನಕ್ಷತ್ರ ಅಸಾಚಿ ಅಭಿಜಿನ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಟ್ಟು ಚಂದ್ರಾಲೆ ಬಾಯ್ಲಿಕೆ ಐತೆ 28 ನಕ್ಷತ್ರ आणि रोहिणी तगेल प्रीती बायलके त्याच्यान रोहिणी नक्षत्र सगळ्यापाशी मुख्य नक्षत्र आहे कृष्णा नक्षत्र आहे रोहिणी तशी पुरे ते संबंध कळताना आमगेले कृष्णाल वैरी आमगेल मन आणि काही गट्टी जाता अत्र सर्ग विसर्ग स्थानं पोषणं स्थान पोषण मागिरी उतयः कार्य करच्याक उतयः हम कसने एक कर्म वासना पुरजन सांगचे हमको ड्यूटी करका ड्यूटी नो ते ड्यूटी तेने ड्यूटी म्हणजे ड्यूटी करका कसं लेके जल्ला लेके एक ड्यूटी करका तस जाऊन पुरे जण सांगता ना वाटी तर समजत बा म्हणून कसं समजत की गोत ना वाटी तर ड्यूटी एक करका कार्य एक करका म्हणून मागिरी स्थानं पोषणं ऊतयः ईशानुकथा आणि कसं नसतं तो ईशानुकथा सुरेख विष्णून कशी हे जगत केले की तंतु मागीर ब्रह्मा कशें आयलो ब्रह्मान सृष्टी कशी केल्या हे सृष्टी कशी आसा मागीर कसं ना उतयः मागीर जीव कशें आयलो तंतु मागीर जीवा कार्य करच्याक ताका आशी म्हळले कशी वयर येयली तागेले भितरी उतयः ईशानुकथा मागीर त्या जीवाक वाट दाखोवच्याक वेद पुराण मागीर देव स्वयं येता ईशानुकथा देव विविध रूपार येता मन्वंतर मनु
आम्ही घेतील जन्म कोणाला दाखवून घेतील मनु मानव हा कोणाला दुकान आयलो मनु पुरे जीव मागीर मनूल दुकान आयला अगस्त्या बायलेल पुरे चेडू विंगडिंगड पुरे जन्म घेतिल मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मागीर हे जगत कैद कशी जाता मुक्ती हे जगत कशी कैद जाता मागीर तंतुल्यान त्या कैद जावच पुढे मुक्ती कशी घेऊ का म्हणून आणि आश्रय अंत जावन कशी आम्ही देवाले चरण धोरनु देवाला आश्रय घेऊ का म्हण कृष्ण भक्ती शुद्ध भक्ती ते मुख्य जाण हे भागवत वाचितन कसं जाता आम्ही सब्जेक्ट मॅटर पळय सुरेख देवान सृष्टी कशी केल्या म्हणून ते आलोचन करतानाची कसं जाता आमगेली सृष्टीन तू या देवान केल्याला मला विश्वास असतो आता कसं नाही हे राक्षसान पुरे कसं केला आता ओ हे बाय चान्स आईले म्हणून बिग बँग थिअरी नो ऐकूनच का तुम्ही बिग बँग थिअरी हे बाय चान्स बा म्हणून त्या सायंटिस्टा दोन केप्यार मार्कान सांग हे बाय चान्स म्हणून नो तू का केप्यार मारल हे बाय चान्स तशी तुक देवाला विश्वास ना हे चान्स राहील ना तर हे बाय चान्स कसं नाही ना there is nothing called chance so मागिरी ब्रह्मान कशी सृष्टी केल्या म्हणून आता मी व्यंकटरमण देवस्थाना भितर होताना बाहेरी कसं नसते देवालशी एक फोटो बागला वैरी मंगळूर म्हणणे कंचे व्यंकटरमण देवस्थाना भितर होताना व्यंकटरमणशी केदने सान दुखून पळयताना भितर होताना वेंकटरमण नितला पट्टार दुखून वैरी ब्रह्म आयला मागीर एकडे हनुमंत एकडे गरुड मुख्य प्राण हे कोण बा म्हणून एक नमने क्वेश्चन मार्क येशील दोन्ही ब्रह्म लोटसा राहिले कसं नाही म्हणून त्या समोर आमका अर्थ करून घेतला रे आमका हे जगत पळयतना कळतं की आम्ही खंय आसाच्यो वेर आर यू इन टाइम राईट नाव फॉर एक्झाम्पल योगसूत्र वाचिताना म्हाका कळली की आनी पळय म्हणटा पळय टाइम ट्रॅव्हल तुम्ही ऐकूनच का टाइम ट्रॅव्हल नो मॅन फ्रॉम द पास्ट कमिंग टू द फ्युचर अदुकून पास्ट आवचे पटीच देर इज नथिंग कॉल्ड टाइम ट्रॅव्हल ते योगसूत्र वाचिताना भागवत वाचिताना म्हाका क्लियर झालं कसं लायक विच पास्ट अँड विच फ्युचर आता एक सेकंड आता मी लेक्चर करता असताना आता एक सेकंड मुखार गेले एक सेकंड मागशी गेले सो एव्हरी सेकंड देर इज अ मायक्रो सेकंड देर इज अ मिली मायक्रो नॅनो सेकंड इतलं पुरे आसा विच पास्ट अँड विच फ्युचर ते एक सेकंड मागशी गेले देर इज अ युनिवर्स फॉर दॅट अँड वेन आय से आय एम टाइम ट्रॅव्हलिंग विच पॉइंट इन द फ्युचर विच पॉइंट इन द पास्ट दिस इज ऑल फॅन्टसी तो भागवत वाचिताना वेन यू रीड सायंटिफिकली हे कशी क्रिएट केले प्रभुपादाल पर्पट सुपरे अशी असत की तू सायंटिफिकली आम्ही अशी वाचिताना मनान तुला पुरे डाउट्स खंय जात आता अर्जुनान भगवद्गीतेन तू कृष्णा सांगची कसं नाही केशवा कृष्णाला एक नाव कसं नाही केशवा म्हणार कृष्णानं केशी राक्षसाक मारलाय म्हणून केशी डिमन केशी सो अर्जुनान सांगची की मेगेल हृदयात आशिल्ले राक्षसाक मारी म्हणून किल द डीमन ऑफ डाउट इन माय हार्ट भागवत वाचितान कसं करतात कसं जाता हे पुरे उत्तर मेळता आमकां जगत कश सृष्टी जाल्या असल पुरे सायंटिफिक थिअरीज पळय ओ पास्ट टाइम आतां म्हाका ते पळयतनाच न्हय टाइम ट्रॅव्हल हे ते म्हणतो एक नमने हा सत म्हळ्यार रे मॅन वेंट टू द मून ते अनेक नमने जोक सो आनी पुरे अशी जनाक
अशी केला की ओ सायन्स आहे ते पुरे एक पटी मॅन मॅन वेंट टू द मून एक पटी मेगल मौमा सांगला हांवें त्यांनी चंद्र चमकलेलं न्हू अमेरिकन्स म्हणून मेगल मौमान सांगलें ते कशे बाते ते स्वर्ग लोक न्हू म्हणून म्हणाला मेगल मौम स्कुलात वचीन आणि मेगल मौमान सांगले की तीन सांगतना म्हाका आश्चर्य जालें ते चंद्र लोक स्वर्ग लोकांनी कशी हे स्पेस क्राफ्ट घेऊन चमकलेची म्हणून प्रभुपादाने सांगितलं त्यांची म्हणारी शास्त्रावर विश्वास असला री शास्त्रावर आमगेल विश्वास असला री शास्त्र आमकां समगत असला री असल पुरे ये सो कॉल्ड सायन्स आमकां कन्फ्यूज करना आतां हें इतलो व्हडलें हें जालें कसं म्हणटा हें कोरोना व्हायरस आतां तो बेंगलोरचे एकलो फेमस तो चल्लो भारी फेमस जालो पळय कोण तो अभिज्ञा ताणें सांगिल्लें एक्चुअली ताणें भारी चंद कोन्न सांगिल्लें हें कसं न्हय वॉर हें कसं येता सर देर विल बी अ वॉर ताणें व्हायरस म्हूण सांग न्ही वॉर म्हूण सांगिल्लें पण सांगिल्लें करेक्ट हें एक नमने मिनी वॉर मिनी न्हय व्हडची इट्स अ वॉर आनी हें कशी वॉर हें इट्स अ बायो वॉर आतां हें खंय दुखून आयलें व्हायरस आजीकय तें एक मिस्ट्री आनी हांगा पुरो इलेक्शन जातना आतां इंडियान आमी पळयतात इलेक्शन म्हळ्यार कोणेंय कसं एक सांगता आसताच इलेक्शन जावं ते कसं एक फट्टी की बद्दी की सांगता आसताच कसं लायक ते आयकून आमी वोट घालताच हांगा तशी जालां अमेरिकांत वो वायटू ट्रंप वायटू वो चांगू वो चांगू वो चांगू हें पुरे पुरे जावन 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 मागीर इलेक्शन जाता विंगडा काणी दॅट इज अ वॉर जनाक अज्ञानान दवरचें जनाक फट्टी सांगून फट्टी काम करोवचें दिस इज ऑल वॉर टू मॅनिपुलेट पीपल आनी कसं लागता ताका वाय इज दॅट कर्म ह्या नमने पाप कर्म प्रभुपादान एक सेंटेन्स एक डिवोटीन शेअर केलेलं पयरी ब्युटिफुल हे जगत्यांतू पाप करतल केदन वाडता की तांगेल नंबर खंडापटे चढत की देर विल बी वॉर म्हणून तांगेला बुद्धी असना म्हणून पाप करतले सो भागवत वाजितन कसं जाता आमगेल भक्तांतूय आमी 3 लेवल असतात भक्ती करताना आमी 3 लेवल्स असतात निओफाईट बिगिनर मागीर कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी म्हळ्यार आमगेले विश्वास आसा तू हरे कृष्ण कशाला लायक जाता अरे तांगेल संडे फिश लायकस मरे हाय गट्टी जेवण करून येता मग सो तशी आम्ही स्टीव जॉब्स जाल स्पीच ऐकून का स्टीव जॉब्स ऍपल कंपनीचे हांव कॉलेज आसतना वॉशिंग्टन डीसी इस्कॉन टेम्पला वच्चे आशिल्ले एक संडे एक गट्टी जेवण करच्याक म्हणून कनिश्ठ अधिकारी म्हणून थोडेपणी विश्वास थंय गेल्यार जेवण मेळटा म्हणून त्याच्यावर प्रभुपादान सांगचे आशिल्ले तुम्ही प्रसाद वितरण कराची खंय देवस्थाना भितर देवाल निमित्त जेवण येता म्हणून कसं नाही पुणे ताका विश्वास येत न्हय म्हणून कनिश्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी म्हळ्यार हे कोरकाच्या देवाल वयर तेगेले अपराध शून्य नाम करतल्यांक कनिष्ठ मध्यम अधिकारी देवाल नाव करतना कसं करका आमी चंद करून आयकुका देवाक देवाल नाव आयकतना कसं जाता कन्ना दुखून साऊंड खंय वता खम आमगेल हृदयांत वता हृदयांत वरतना कसं आमगेल हृदय शुद्ध जाता आमगेल हृदय शुद्ध जाता हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत सताम सो तशी भागवत आम्ही सिस्टमॅटिकली ऐकला रे सूर्य भगवद्गीत वाचू का आता आमगेले हे कोर्स चलता भगवद्गीता इन 40 days सूर्य भगवद्गीता आम्ही सम अर्थ करून घेऊ का मागीर आम्ही भागवत सम अर्थ करून घेऊ का इत्या कसं जाता तशें जावन भागवत कथ करताच इथे म्हणा एक एक ऐकताना आमगेल कसं नाही भ्रम असते की कन्फ्युजन असते की क्वेश्चन असते की त्या पुरे वता
मागीर ही ब्रह्मांड सृष्टी करतरी आता फुडली हिस्ट्री आनी पळयला रे आता आमी फॉलोचे विक्रम शका तशी शालिवाहन शका हें ते पुरे आसा जाल्यार आमकां कोणेंय समज कोण शिकयनाची जाल्यार भागवतान तूं हिस्ट्री चंद कोण दिला रामायण इज हिस्ट्री महाभारत इज हिस्ट्री ते कसं लायक आमी शिकू का इता म्हळ्यार ह्या जगताचे तीर्थस्थानाचे हे पुरे आमकां ताजी इन डेप्थ ताका समज अर्थ कोण घेवका जाल्यार हें पुरे आयकता आयकता कसं जाता आमगेलें हृदय शुद्ध जाता सो भक्तान दोन मुख्य कार्य करता ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग आणि हे भागवत आयकत असको आयकत 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 मात्र कंटिन्युअस नित्यम ब्रेक दिवच्यानच ना आमकां जात न्हू इतले दीस मस्त चॅन्टिंग आणि भागवत जाल्ला बा एक 4 दीस ब्रेक दिवया न्हू 4 दीस ब्रेक दिवया कशी न्यू इयर न्हू एक 4 दीस मागीर नेक्स्ट इयर स्टार्ट करूया आता म्हणून न्यू इयर रेझोल्युशन आवडतं तेदन कसं करता मायादेवी कसं करता ती डान्स करू स्टार्ट करता बेळला बा अन्य का म्हणून चिक्के तेकड गेलो भक्ती వచ్చాके एक पटी राधानाथ महाराजान क्लास दिताना सांगिल्लें मायादेवीन सांगचिके कृष्णान मायादेवी सांगचिके पळय हो मेगेल भक्त जावचा ट्राय करतास आता हांव फॉर मी टू गिव माय सेल्फ टू माय डिवोटी भक्ती म्हळ्यारी देवाल नाव म्हळ्यारी शुद्ध नाव म्हळ्यारी कृष्णा इज गिविंग हिमसेल्फ टू यू कृष्णा इज कमिंग लायक ए प्लेथिंग कशी गोपीज कृष्णा वाट खेळता पळय कशी आमी चेडूं वाट खेळता पळय कृष्णा इज गिविंग हिमसेल्फ टू यू ताजे खातीर सुरवे कृष्ण क्वालिटी टेस्टिंग करता तो कृष्णान मायादेवी सांगचे पळय आक हॅरॅस हिम आक कितले कष्ट दिवचे तितले कष्ट दी तितले जावनी तक मेगेल भक्ती जाय देन आय विल गिव माय सेल्फ टू हिम तर जावन भक्ती म्हणतना कसं नाही आराम रियाना म्हाका एक टायमार मेगेल 4 वर्स पुढे मेगेल हेल्थ कंप्लीटली झिरो रापच्या ते जायना आशिल्लें आय वॉज कंप्लीटली गॉन इतले स्ट्रेस जावन हे जावन ते त्याच्यावर आम्ही वेगस आयले बेटर क्लायमेट वन ऑफ द रिजन मागीर म्हाका डायबिटीज हें तें मस्त पुरे जालें स्ट्रेस जावन वीकनेस जावन नॅचरली वापस मुगेल योगा सात्विक आहार चॅन्टिंग हें तें करतरी एवरीथिंग केम बॅक आय वॉज ऑलमोस्ट डेड आय डिसायडेड 2 थिंग्स एक हांव इंग्लीश मेडिसिन घेना हांव कसं नसला री हांव नात मुनिले योग रहस्य म्हणून एक बुक आसा तातूंत व्हेरी क्लियर आसा मेगेल 2 गॉड ब्रदर आसात इंडियांत हांव अष्टांग योग करतले म्हाका आय वॉन्ट टू हील माय सेल्फ कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड तस जावन आमी स्टार्ट केली फूड फॉर द सोल डायट ऑफ ए योगी खाली डायट आनाची ऑलमोस्ट डेड डायट आनाची 70-80% समजल मागीर डेली प्रॅक्टिस आसन प्राणायाम आणि हंतूची अनुष्ठान करतना नाथ मुनी सांगता आमगेल हृदयांतू परमात्मा तुम्ही कसं कार्य करताना ताका स्मरण करून केला रे तुमगेला रिझल्ट मेळची खंडित मग खंयची डॉक्टरान सांगला रे गेले सांगले की डायबिटीज आणि वच्ची बारी कष्ट म्हण तितले हाय असताना मात्र तो सांगता कसं ना आमका डिसीज म्हळ्यार वेन यू गेट ए डिसीज व्याधी ताजी 2 कारण असता एक आमगेल कर्म दोन्हीचे देवाल इच्छा असते ಕೆಲವು ಪಟಿ भक्तांक कष्ट दिताना भक्तांक हेल्थ प्रॉब्लेम दिताना देवाला इच्छा असते कसं इच्छा असता कसं की तगल भितर एक बॅड हॅबिट कसं म्हणतो आम्ही विकृती त्या सम करच्याक देवान कष्ट दिवचे ते कष्ट काढची व्हडले विषय नाही देवाक जाल्यार देवान कष्ट दिवचे कसं लायक तमगेल मन सम करच्याक इतमळ आमगेल मन अंतू काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आम्ही ಕೆಲವು अपराध करताची ಕೆಲವು नमने मेंटॅलिटी असता त्या मेंटॅलिटी सम करच्या विंगड कसं नेना ते चेडुवांक आमक मारच्याक कोणाके इंटरेस्ट ना नो आनमान चेडुवा मारतना बेजार जाता आमका वय की नाही
जाल्यार केलो पटी मार्का पडतो वय की नाही चुडू ना झुमार सांगची समने की म्हण नो पब्लिक स्टेटमेंट जात हंग मारला रे सीधा अमेरिका अंताने मारू जायना मात्र मारण्याची समजायनाची जाल्यार भिवो का होईना सो कृष्णान तशींची आम्ही कसं केला रे समजायनातला रे थोडे कष्ट देऊन जाल्यार ताजी भायर येताना पळय तंतुलान भायर येताना तेदना सात्विक आणि तू सांगता की व्हेरी क्लिअरली आयुर्वेदांतू की सात्विक शरीर आणि मन दवरलारी कसने डिसीज याना म्हणून कसने व्याधी याना म्हणून तजावन आम्ही सात्विक जीवन असलारी तदन मಕ್ಕಳಿಗೆ की आम्ही भक्ती येतरी कसने खावचे कसने पिवचे कसने करचे वी हॅव टू बी व्हेरी मच रुटीन आम्ही एक चंद रुटीन असू का चंदार खाऊ का पिऊ का शुड बी व्हेरी सिस्टमॅटिक आणि चंदारी आम्ही तशी सिस्टमॅटिक जाऊन करताना आमगेल हेल्थ समजता आमगेल मन समजता आणि ताजोटू आम्ही जप करका आणि हे अशी चेंज जाली की आता नाव आता हांव कोण कोण डायबिटीज हे ते पुरे आसा आय एम डुईंग ए 6 सेशन कोर्स पूरो जण डायबिटीज समजतस कित्याक इट इज ऑल रॉंग लायफस्टायल रॉंग थिंकिंग आणि हे पुरे हांव सांगचे कसान तांकां पुरे आसूचे भगवद्गीते देखून योगा देखून तितलेच तो हे लायफस्टायलांक तू असल आमकां विश्वास आसका की युक्त आहार विहारस्य हे भगवद्गीतेन तू भागवतान तू कसं जीवनशैली दिला आयुर्वेद हे पुरे घेतला रे जीवना कष्ट 6th चॅप्टरान तू कृष्ण सांगता युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः आमगेल जीवनांतून पुरे शरीराचे मनाचे पुरे दुःख वचून मागीर 7th चॅप्टरान तू कृष्ण कसं सुरू करता कसं सांगला रे कसं आम्ही कसं केला रे आमगेल मन कृष्ण सांगते की 7th चॅप्टरान तू की बाय व्हॉट आय विल अटॅच युअर माइंड टू मी आमगेल मन देवाक अटॅच जावका आता कशी चेडू पळयल्यार आमकां प्रीत येता की प्रेम येता की कशी त्या पांडुरंगा पळयल कुडले तुकारामाक ते एक नमने प्रेम येता की तशींची आमकां देवाक पळयल कुडले ते प्रेम येवका तशें जावन सात्विक जीवन सात्विक जेवचे खावचे तशींची ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग सदां जप करतना आम्ही ऑफेन्सलेस जावन करचे एकदम फोकस्ड करून जप करचे आणि लास्ट कसं म्हळ्यार भागवत सिस्टमॅटिक जावन ऐकूचे आमगेलांतू 6 बॅड क्वालिटीज आसा आमगेलांत कसं ना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर त्या वयर येवका जाल्यार भागवत आयकना अशी विंगड उपाय ना इथं म्हळ्यार काम क्रोध क्रोध अंतु काम असत काय लोभ अंतु काम क्रोध असत काय मोह काम क्रोध लोभ तंत असत काय मद मत्सर अंतु पूरे असके भागवत वाजू का जल्ला कसं नाही परमो निर्मत्सराणाम सताम कौन सत्व गुण असं की कोण निर्मत्सर मत्सर सोडका के मत्सर एक सोडका एनवियसनेस इथं म्हणारी देवाल मत्सरा निमित्त मंगेले हे मत्सर सोडल्यार मात्र मी भागवत एंट्री मत्सरा निमित्तची नाथ मुनी सांगता पुरे डायबिटीज स्ट्रेस हे ते पुरे येवची पुरे येतात निमित्तच सो सिस्टमॅटिक जावन आम्ही भागवत वाचिलारी मत्सर सोन वाचिलारी देवा शरण जावन वाचिलारी मागिरी भागवत वाजिता लास्ट कृष्ण लिहिले दशम स्कंद येताना कसं जाता काम म्हणाले ते संपूर्ण जावन शुद्ध जाता तशी हे दिस इज द कंप्लीट सोल्युशन हे भगवद्गीते भागवत हे कसं नसतं या मी सम अर्थ करून घेऊन तस जाऊन गुरु जाय अँड वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट या संघांतू
इतले लायक डिवोटीज असाची प्रभुजीने इतले चंदू करून अरेंज केला हे भगवद्गीता कोर्स हे ते पुरे म्हाका मस्त आशिल्लें आनी आमची गेल्यांक हे ओपन जाता एक थोडे मंगळूरा प्रोग्राम करूया म्हण आसा गोवा इयर एंड चिके भागवताने आफ्टर ओपन जाता एक ट्रॅव्हल करून होपफुली दुबय ऑल्सो आमची गेलं सो देर इज सो मच आम्ही आमगे जीवनांत खोरेत भागवतांत पुरे कष्ट सर्व कष्ट निवारण आम्ही कोणे म्हाका एस्ट्रॉलॉजी करचे येताना जातक पळोवचे येताना हांव सुरय निमगुचे मराया म्हळ्यार डिवोटीसा मात्र मोस्टली डिवोटीसान येवचे ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग आणि भागवत सिस्टमॅटिक स्टडी करतास वे तू मोस्ट डिवोटीसा लेखच ना मराया टाइम ना म्हणून आता मी भागवत वाजूच्या समज जप करच्या टाइम ना म्हळ्यार आनी देवा आमगेलो टाइम कसं देवान आमकां टाइम कसला देऊ का कोण सिस्टमॅटिक जावन भागवत वाजीत की ताक जातकांत कसं नष्ट कष्ट असलारी तंतुलान वयर येता 100%. कोण ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग करता की ते दिसू तागेल कसं वायट अस की त्या कर्म चेंज जात म्हळ्यार खंडित तशी आम्ही कशी खंयची अनुष्ठान करता की योग हेल्थ जप भागवत सात्विक आहार इतलं आम्ही अनुष्ठान करून घेतला रे कसं वाईट येवचें अस की ते पुरे चेंज जाता कंप्लीट देव ते कृष्ण आमगेले लाईफ चेंज करता आणि आमकां भक्ती कडेन व्हरता सो असं एक लाईफस्टाईल आम्ही घेतला री जीवनांत मात्र नाही आम्ही जगत तेकाची एक भक्तान सांगता कसं म्हळ्यार एकल्यान एक बुक बरयला युरोपांत 1% ऑफ द पॉप्युलेशन बिकम स्पिरिच्युअल वर्ल्डांत इवन 1% स्पिरिच्युअल जाल्यार बाकी 99% जगत त्यांतू अंताची म्हणून 1% लेवल येवकात मंगळूरान जल तितले आमचे गेले आमकां मी गोवांत इंडियांत पुऱ्या कडेन पुऱ्या जनाक जप करो का मुखांतर आमकां कोरका तशी 1% अरे का 1% कोंकणी हरे कृष्णा चॅन्ट केल्या रे आमी आलोचन करूया केसर एक टार्गेट दवरून वचका सो मेगेल गोल आशिल्लें कशें म्हळ्यार टू प्रिपेर हे पूर एक्सपिरियन्स जाता रे विथ फेथ बिकॉज जन पळोवचें not what you say but what you do, how you live, how much you have applied. So तशें आमगेल जिवनांत आमी अर्थ करून घेवन हे पुरे आमगेल जीवन शैलीन थाळ्ळा रे सक्सेस मेळची म्हळ्यार खंडीत सो केदनय आमी आशी गट्टी आसूं का आशावादी जावन आसूं का सक्सेस येवची म्हळ्यार खंडीत पुरे जनाक 2021 भारी चंदायर जावो मात्र ಏಪ್ರಿಲ್ ತಾಯಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಪೂರ ಆಸ್ತಾ ಎಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಾಯಿ ಆಸ್ತಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ म्हणटन थोडे उणी जाता नरसिंहराव क्लास ताण जातक वजितना लास्ट इयर अंत भारी चंदायर सांगिल्ली चायना अनेक 4-5 वर्स इंडियाक आनी मस्त अटॅक करता मात्र आनी 4-5 वर्सान चायना ब्रेकअप जाता म्हणून मागीर इंडिया विल डॉमिनेट द वर्ल्ड लास्ट 1000 years कसं जलाल म्हळ्यार 1100 देखून ऑलमोस्ट लास्ट 700 years मुस्लिम्स अटॅक आशिल्ले इंडिया वयरी मागीर ब्रिटीश आयले नेक्स्ट 1000 years कसं जात म्हळ्यार इंडिया देखून धर्म ते आनीक 20-30 years लागता अगुर 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 भारतांत धर्म भारत वापस ಒಟ್ಟು जावन 1000 years भारतीय पुरे वर्ल्डांत आम्ही भागवत धर्म प्रचार करताची म्हणाले एक ते वर्ल्ड कंप्लीट चेंज जाता ते आमकां दॅट गेव मी लॉट ऑफ होप ते भारी चंद रिडींग आशिल्लें तांगेलें आनी तांणी सांगिल्लें त्यांची चायना अनेक 4-5 वर्स भितर दे विल ब्रेकअप and India will expand, dharma will expand. So we have a lot of hope. Attu कोण ते sacrifice करता सा की chanting करनो हे करनो all this sacrifice will count. So the
1% what we are doing, we are affecting thousands. हजार गटलांजना आमगेला जब केलेला effect मेळतस, आमगेल पूर्वजांक मेळतस, आमगेल सोसायटींत मेळतस, मस्त जना मेळतस. सो आमी कसं करतसा की जप भागवत वाजूच्या चंद्यार केला रे डेफिनेटली आमकां इफेक्ट आमकां मात्र नाही पुरे विश्वाक आम्ही चेंज करतो. हरे कृष्ण.